म्हापसा स्टेशनरी दुकानांतल्या 65,000 रुपया चोरपाच्या प्रकरणात पुलिसांनी फोंडेच्या बोरी हांगच्या 32 वर्साच्या मोइझेम डिक्रूज हाका अटक केल्या. फोंड्या, मडगांव आनी कुडचडे पुलीस स्टेशनावयल्यान आरोपी आड पयलेच 4 गुन्यांव नोंद जाल्यात अशी माहिती पुलिसांनी दिली. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी कागाळ दाखल केल्या तशेंच फुडलो तपास सुरू केला. जी सर स्टेशनरी शॉपार रॉबरी जाल्ली आणि त्याच्या एका एक्युजाक तुम्ही डिटेन केला. हय, तेजे बद्दल आमी सांगूंक सोदता की काल ती स्टेशनरी शॉप फोडला म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन येयल्लें. बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन आमची सर्वेलन्स, आमची पुलीस स्टाफ, प्लेन क्लोथ स्टाफ आमी एक्टीव केल्ले. बेस्ड ऑन एक्टीव आमकां CCTV पयली आमी आनी ऑल गॅजेट्स कितें आमचे आहा तेचे वयसून आमी एक मनीस ते आमचे स्टेशनरी शॉप फोडून वयता तो दिसतालो. त्याच्या उपरांत आमी आमची प्लेन क्लोथ स्टाफ एक्टीव करून नायट पेट्रोलिंग, इंटेन्सिव्ह नायट पेट्रोलिंग केले आणि एकल्या मनशाक एप्रिहेंड केलो. त्या मनशाक एप्रिहेंड करून आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू केले, ऑफेन्स रजिस्टर केलो, इन्व्हेस्टिगेशन चालू केले आणि इन्व्हेस्टिगेशन बेस्ड ऑन इन्व्हेस्टिगेशन ही कन्फेस दॅट ही हॅड कमिटेड द सॅड क्रायम. आणि मागीर आमी तेजी प्रिव्हियस हिस्ट्री पयली जाल्यार तेच्या अगेन्स्ट मडगांव टावन, कुर्चोरेम पुलीस स्टेशन, पोंडा पुलीस स्टेशन हेचेर ऑफेन्सीस रजिस्टर केल्लेले आहा. आमचे LIB टीम आहा म्हापसा पुलीस स्टेशनान, तेंच्यांनी बरें काम केल्लेलें आहा आणि तेंच्यांनी एक क्रिमिनल जो एब्सकॉन्डिंग आहलो फॉर मेनी डेज तेका आमी अरेस्ट केल्लो आहा आणि तेजे मेडिकल करून तेका पुलीस स्टेशनाचेर लॉकअपान घातलेलो आहा. फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन हे केसीचे आमचे चालू आहा आणि तेजे कडसून आनी कितें तेणी कितें क्रायम केल्या आनी कितें हे केला ते आमी तेजे कडसून इंटरोगेशन रिवील करतलो. सो बेस्ड ऑन दॅट आमी फुडली एक्शन कितें आहा ती घेतली. हेजी 65,000ची चोरी केल्ली आहा, रिकवरी जाल्लेली आहा आमची. त्या हितून केसीन रिकवरी आहा, सायजेबल रिकवरी आहा तितून. आणि एक मोबायल फोनूय आमकां मेळ्ळो आहा. सो ते आमी पळयता तो कोणाचो मोबायल फोन कशें कितें ते. आणि बेस्ड ऑन टूल्सूय मेळ्ळले आहा जे ते यूज करतालो फॉर कमिटींग द क्रायम. सो बेस्ड ऑन दॅट आमी फुडली इन्क्वायरी चालू आहा आमची आणि एक्शन घेतली आमी फुडें कितें. लोकल काय आउटसायडर तो? ही इज लोकल फ्रॉम पोंडा एरिया. तो थंयसून हिस्ट्री सिटर आहा, तो हांगा येवन क्रायम करतालो. आणि कोण त्याच्या वांगडा बीन आसना? ना, एकलोच येतालो आणि क्रायम करतालो. इवन त्याने जे प्रिव्हियस क्राइम्स कंडक्ट केला थंय सुद्धा तो एकटोच? हय, तो एकलोच आहा. तेजो हांवें प्रिव्हियस हिस्ट्री तेजी काडलेली आहा फ्रॉम डिफरंट पुलीस स्टेशन. तो एकलोच क्रायम करतालो. तो थंय अरेस्ट जाल्लो आहा आणि तो हिस्ट्री सिटर म्हणून तेजें नांव नोंद जाल्लेलें आहा.